सो तुनी खोरो सगल्या काळजान इसमोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता काळीज म्हजें तुका दिता. मातेवाचें शुभ वर्तमान. जुआवांक कैदी केलो म्हूण आयकले उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी नाजारेत सोडून जाबुलोन आनी नेफ्तालीच्या शिमेर दर्या देगेर आसत्या काफार्नाम ठिकाण केलें. इसायास बाकणारान आदींच सांगलेलें ते हे पोरी पालून येवंक जाय आसलें. जाबुलोनाचो आनी नेफ्तालीचो गांव दर्या देगेन वेता मार्गार जॉर्दाना पेले तोडेन ओन बावार्थ्यांची गालिलिया. कालोखांत आसलेल्या लोकांक व्हड उजवाड देखलो. मोन्नाची सावळी पडलेल्या गांवांत रावतल्या उजवाड उदेलो. तो दीस थावन जेजू अशें म्हणूंक प्रवाचोन करूंक लागलो, मन बदलात कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां. गालिलियाच्या दर्या देगेर चलतना ताणें दोगा भावांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यान जालां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले आनी ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक धरतात तसले खारवी तुमकां जावशे हांव करतलो. आनी रोखडेच जालां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू आख्ख्या गालिलिया भोंवतणी वचून ताच्या देवस्थानांनी शिकयतालो, स्वर्ग राज्याची बरी खबर परगडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्साचो पिडारोग बरो करतालो. देवाचें उतर हें.